वादग्रस्त नोकर भरती रद्द करून नव्यान पोस्ट भरप सारखे नवो मंत्री रावला चौकशी रिपोर्टाक PWD रिफॉर्म्स हाडपाचो प्लान ट्विटर टोल फ्री नंबर इंजिनियरांक शिस्त। चीन दक्षिण कोरिया युरोपात चवथी लाट भारतात खबरदारीचो उपाय आयतारा सावन 18 वर्सांल्यांक बुस्टर डोस प्रायव्हेट सेंटरांनी मेळटलो बुस्टर। तमनाड ट्रान्समिशन 440 kV लायनी विशीं उचेले CEC शिफारीश सुप्रीम कोर्टान घेतली मानून सध्याचे 220 kV लायनी बरोबर सामांतर नवीन लायन झाडां मारपाची ना। शेनवारा आनीक 3 आमदाराक मंत्रीपदां, एक BJPचो, एक मोगोचो, तिसरो मंत्री अपक्ष काय BJP ताजेर अजून सस्पेन्स। शिरगांव बिचार मोटारीक सेल्फ एक्सिडेंट, गाडी पडली दर्यांत, क्रेनीन काडली, एक्सिडेंट कसो घडलो ते कळेना, गाडयेंत आशिल्ले सगळे साल्वार। राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांक DA वाढ 1 जानेर 2022 सावन 34% DA लागू। एप्रिलाच्या पगारात फाटले 3 महिन्याचे एरियर्स। कोरोनाचो लंडनात नवो व्हेरियंट, गोंयांत केशी कमी, तरी म्हयनो 2 महिने मास्क मुक्ती नाका दोतर म्हणटात। गोंयांत भंय ना, तरी गर्देत दुयेंती असल्यार मास्क जायच। गोंयांत बेकायदेशीर धिऱ्यो बंद करूंक एक्शनीची तयारी। म्हयन्या भितर NGO गोवा फाउंडेशनान DGP मुखार प्लान मांडचो, DGPन एक्शन प्लान करचो, हायकोर्टाचो आदेश। RBIचे द्विमासिक पतधोरण जाहीर, रेपो दरात बदल ना, रेपो दर 4% स्थिर। कोविडा उपरांत अर्थवेवस्था नेटान जाग्यार येवपा विशीं RBI पॉझिटिव्ह। गोंयांत टुरिझम ट्रेड ॲक्ट जाग्यार पडपाक जाय म्हणून पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे उलयलो। ताणें घेतली GTDC आनी टुरिझम खात्या बरोबर बसका। गोंयांत बरे क्वॉलिटी टुरिस्ट हाडपाचेर रोहनाचो फोकस। युक्रेन आनी बुचा शारांतले नरसंहाराचे फाटेभुंयेर रशियाक एकवटीन राष्ट्रसंघांतले मनीस हक्क संघटने वयल्यान काडली। रशिया आड अमेरिका, युरोप अस्तंत राष्ट्राचे निर्बंधाक नेट। फोंड्या नगराध्यक्षाचेर परत अविश्वास, मोगोची नगराध्यक्ष गिताली तळावलेकाराक देंवयली। मोगोची उपनगराध्यक्ष जया सावंताकूय देंवयली। 10 दिसां भितर नवो नगराध्यक्ष। काँग्रेस सोडटा म्हणून सांगले कोणे? मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीचो प्रस्न। दिगंबर सध्या काँग्रेसींतूच, पत्रकारांनी खंय कितें आसल्यार थेट दिगंबराकूच विचारचें। पणजे महापालिकेचो आज अर्थसंकल्प। आदले महापौर उपमहापौर प्रभागांचो गरजो मतींत धरून महापौर रोहित मनसेरार सांजे मांडटा नव्या आर्थीक वर्साचो अर्थसंकल्प। तमनार ट्रान्समिशन 440 kV लायनी विशीं सुप्रीम कोर्टाचो मान्यताये काँग्रेसीन दिलो येवकार। कॅप्टन वेरियाटो म्हणटा लढ्याक आयलो यश। पाकिस्तानाचे प्रधानमंत्री इम्रान खानाक मोठो धपको। उपसभापतीन संसदेन अविश्वास थाराव न्हयकारूंक असंवैधानीक। सर्वोच्च न्यायालयाचो निवाडो, संसद मंत्रिमंडळ फेर स्थापीत। आर्थिक संकटाचेर श्रीलंकेचे राष्ट्रपती नेमली वित्तीय सल्लागार समिती। आणीबाणी रद्द, तरी जीवनावश्यक सामानाक मारामारी, भारताकडच्यान आदाराक इंधन पुरवण। राष्ट्रीय पावंड्यार कोविड वाशिनाकरण 185 कोटी 38 लाखां वयर। 85% वयर जाणट्याचें वाशिनेकरण पुराय। गोंयांत वाशिनाकरणाचो आंकडो 27 लाख। शुक्रारा RBI धोरण बैठकीच्या निकाला पयलीं सेन्सेक्स निफ्टी वयल्या पातळेर। सेन्सेक्स 59,137चेर जाल्यार निफ्टी 17,679चेर। IPL क्रिकेट खेळा सर्तीन राती नवी मुंबई लखनौ सुपर जायंट्स आड दिल्ली कॅपिटल्साक हरयले 6 गड्यांनी।